नमस्कार. दुपारच्या खबरांत साईन दरकरचे खबरो विस्तारान. एसटी राजकीय आरक्षणाचे बीड विरोधकांच्या बोळाक लागून हुमकळे. विरोधकांनी तेको दिवपाक जाय गरज आशिल्ली म्हण मुख्यमंत्री विरेशाक जाप. पंचायत पालिकांनी एसटी 12% आरक्षण बीजेपीनूच दिला. विधानसभेत राजकीय आरक्षणाचो मुद्दो बीजेपीन सरकारात सुटावो करतलो म्हण मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. विरेश जापेचेर सातिस्वेत ना. एसटीच्या प्रलंबित नोकऱ्या भरतीचो प्रश्न विरेशान काढलो. आणि ते नोट आल्लो द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024. स्पीकर सर हे बिल अजून पेंडिंग आसा, अजून पर्यंत जावना. जेन्ना बीजेपीचे सगळ्यांनी पेडे वाटले, घोषणा केल्यो, इलेक्शनाची कॅम्पेन जाली, पण अजून पर्यंत जो सीएम आमचो आसा त्यांचो सामाजिक जो नाते आसा आणि भावनीक नाते आसा, माझो क्लियर प्रश्न आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन स्टेट गोवा असेंब्ली, सो हे केन्ना पर्यंत जातले हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा आणि केन्ना पर्यंत करून काडटले. त्या 70 त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट त्यांच्या प्रमाणे त्यांना सनदी मेळपाक लागल्यो आणि आता उरलेला प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आता ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकांपर्यंत पावच्यो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवप ही शेवटची मागणी एकूच जी आसा ती पेंडिंग उरलेली. ह्याच हावजान बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी तो ठराव हाडलो आणि ह्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांनी इन्क्लुडिंग अपोजिशन, कारण खंयचोय ठराव आणि पास करतलो जर आसत जाल्यार अपोजिशनाची तितकीच गरज आसता. ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रातले तांकांय दिले. स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव, हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही, हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले, कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बिल येता काय म्हणून. स्पीकर सर नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखे खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जाले ना. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जाले आणि परत इंट्रोड्यूस जाता असताना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन विरोध करचे. आमचे तर म्हणणे असले की 27 रिजर्वेशन लागू करचे, पण आता आम्ही परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे आणि जाता तितके बेगीन जे रिजर्वेशन. कॅनलाच्या दोनूय वटेन मार्किंग करून जाळी मारतले. जनावरां पडपाचे वा हेर प्रश्न उप्रासपाचे ना म्हूण डब्ल्यूआरडी मंत्र्याची जाप. शेतकी जमनी साल्वार जातली. झाडां पेडां आनी शेती तिगोवपा खातीर खंय यत्न चल्ला. साश्टींत वापरांत नाशिल्ली आनी पिड्ड्यार कॅनलां काडून वडयतले म्हूण आमदार उल्हास तुयेकाराक प्रश्न विचारिल्लो. मार्किंग आनी जाळी मारपाचे पयली सुवातेर खात्यान नावार करचे म्हूण काबराल सल्लो. स्पीकर साहेब म्हाका उत्तर दिल्या प्रमाणे हे जे सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्ट रो वॉटरा खातीर हे केन्ना म्हाका दिसता 1985-90 ह्या सालान खंय तरी ते बांदलेले आनी ते अजून पासून इनकम्प्लीट आसा. आनी ते आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीसून येतना खूब कडेन ओपन कॅनल्स आहा ती जवळ जवळ 3 मीटर 4 मीटर हायट आहा तेजी डीप आसा आणि खूब कडेन ती बॉक्स टायप बांदले कडेन आसा. आणि ही म्हाका दिसता ती ज्या दिसा पासून बांदल्या त्या दिसा पासून त्याचो कांयच यूज जावना. आनी म्हाका आन्सर दिल्या प्रमाणे नावेली, तळावली, कुंकोळी, वेली, चिंचणी ड्यू टू रेड्यूस डिमांड त्या खातीर ती यूजच करना अशें म्हणून उत्तर दिल्ले कडेन आसा. दुसरे माझे म्हणणे आहे की स्पीकर सर हांवें विचारलेले की वेदर द गव्हर्नमेंट इज अवेअर ऑफ द डिफरंट कॅनल कंस्ट्रक्टेड इन मोड्डी सर्वे नंबर 94/1 नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी which has become a dead trap to the cattle, small children and even people passing by. साधारण अशें फाटल्या काही वर्सांनी ती जे लोक आसात तांणी बागायती किंवा शेती करपाचें सोडून दिल्लें आसा. उदक थेंब भरसून घेनात. कॅनलाक आमी उदक कितलें तें सोडून पळयलें पूण ते उदकाचो वापर जायना. किंवा बागायती करपा संबंधी जमीन जी आसा किंवा इवन भाजी उत्पन्न करपा संबंधी जमीन आसा ताजी एक इन्व्हेंटरी तयार करूया आणि मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितरच, कारण नोव्हेंबरांत पावस सोंपलो की नवीन पीक घेवपा जाता. उदाहरणार्थ नॉर्थ जे आसा पळय न्ही थंय आमचे फूल कॅनलाच्या दोनूय सायडी मार्किंग करून आमी जाळी मारपाचें काम हाती घेतिल्लें आसा. दक्षिणेक बी सांग्यार साकून
जवळजवळ 10-15 किलोमीटर आम्ही सर्वे करून मार्किंग केल्ले आसा ते नाविली पर्यंत घेतले मोठे केंद्रां घेतले आणि बारीक जे आसा पळय ब्रँच केंद्र आसा तांकां बी मार्किंग करून ताची फेन्सिंग जे आसा पळय हे फेन्सिंग आमी करूंक पळयतात जेणे करून एखादी काही अपघात जे आसा पळय मनशा बाबतींत आणि जनावर बाबतींत हे अपघात जावचे न्हय. भायले लोक ह्या फुडें फटिंगपणां करून गोंयकारांची आडनांवां घेता जाल्यार 3 वर्सां मेरेन जेलीत तरतुदीचो विचार कायद्याचो गैरवापर घेवन सरकाराची पारंपारीक आडनांवां वापरपा आड म्हत्वाची दुरुस्तीचे मुख्यमंत्र्यान उत्तर विरेशान लक्षवेधी हाडली. विजय एल्टन कार्लोस हुस्को उक्तायलो. 1961ची जन्म तारीख लावपाची मागणी. तर जेन्ना आमी पळयता की आमची नांवां समज नायक आसा ती फेर्नांडीस करता, रॉड्रिगीस आसा ती चेंज करता, सो प्रत्येक जी नांवां चेंज जाता तितून आमची देवस्थान कम्युनिटीन आयज तुमी पळयता देवस्थानाची आसता जावं चर्च कम्युनिटी आसता तितून सगळे हांगा रजिस्टर्ड आसता आनी ही नांवां चेंज जाली ते तितून भितर घुसता. तशेंच समाजाच्या हितून एसटी जावं एससी जावं ओबीसी आमचे भंडारी समाज प्रत्येक समाजाच्या हितून स्पीकर जर ते घुसता आनी मागीर ते कम्युनिटीन भितर येता म्हणटा की जे डेफिनेशन स्पीकर जर जे डेफिनेशन मुखेलमंत्र्यान लास्ट टाइम जो पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट डिफायन आसा म्हणटा ते डेफिनेशनान क्लियर जो सक्सेशन एक्टान क्लियर सांगलेले आसा की जो 20 डिसेंबर 1961 जल्मा गेलो जो जावय नाल्यार बापूय हे डेफिनेशन हांगा हाडचे जे डेफिनेशन बाकीच्या कायद्यांनी जावं ते सक्सेशन एंड नोटरीज एक्ट आसा जावं हावसिंग बोर्ड एक्ट आसा जावं जे इन्कम टॅक्स एक्ट आसा एक्ट जे आसा ते डेफिनेशन हाडले नाल्यार आमकां रायट मेळटलो चेंज जायत रावतले. आनी सरनेम हांव मुखेल मानता की सरनेम जी सरनेम पयलें नांव चेंज केलो प्रॉब्लेम ना जेन्ना सरनेम चेंज जाता ती आयडेंटिटी गोंयकारांची वयतली. स्पीकर सर सगळ्यांच्या ऐकल्या उपरांत बाब निलेश काब्राल यांनी रायटली सांगला अंडर सेक्शन 3A इट कॅन बी द इम्प्रिजनमेंट. हांव म्हज्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक ज्यो आतां ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही तितल्यो सगळ्यो स्टडी करपाक लायता ताजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट्स घेवपाक लायता आनी जर कोणी मिसयूज केला आसत जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंटूय करपाक लायता. ओबीसी कोटा विधीन कोटा लागू करतले जाल्यार योग्य सर्वे जाय. मंत्री सुभाष फळदेसायची जाप 2027च्या सर्वे उपरांत भंडारी आणि ओबीसीचे कोटाचो रिव्ह्यू घेवपा विशयी विचार जावये. ओबीसीचे आरक्षण 19% वेल्यान 27% करपा बीजेपी म्हण मुख्यमंत्री जाप. विजय म्हणटा ओबीसीचे 3,000 पोस्ट भरपाचे आसात. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आनी तांकां आनी 18 जातीं बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर आतां ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आनी ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर हे 3 असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आतां 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुमी ह्या असोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरींग द रिजर्वेशन रोस्टर ऑर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जांकां नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुमी तांचो हेल्प घेतले काय तुमी ब्रिटिशा भशेन डिवायड एंड रूलच करतले. कोटा विदीन कोटा हे आतून पर्यंत आमचे कडेन कशें हे आयलेत ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो. 1-2 वर्सांनी येवनी. हे कोटा विरुद्ध कोटा आमी जर परत झगडी लागपाक गेले जाय जाल्यार खुबशे मोठ्या प्रमाणान ताजेर बहस जातली. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा पॉप्युलेशन आसा हे आतां पर्यंत त्या निष्कर्शा पर्यंत आमी पावले ना. जेन्ना मानता की सर्वे चुकल्या नवी करपाक कित्याक सर थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून. स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे स्पीकर सर हांगासर कशें आसा तर तेणी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यानय बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. सर फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले.
नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करून 1,00,000 नगरपालिकांनी नगरसेवकाचो आंकडो 25 वेल्यान चडांचड 27 करपाचो थारला. गृह खात्यासकल डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्स नवे खातें करून मंत्रिमंडळाचो बावटो. पंचायती राज्य कायद्यात दुरुस्ती करून वेगवेगळे अर्ज तडीक लावपाची मर्यादा कमी करून 15 दिसांचेर हाडल्या. गोंय नगरपालिका कायद्यांत दुरुस्ती. 1,00,000 नगरपालिकांनी नगरसेवकांची संख्या 25 वेल्यान चडांत चड 27 मेरेन. गृह खातें खाला फॉरेन्सिक सायन्स लॅब नवें खातें करून मंत्रिमंडळाची मान्यताय. पयलीं फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी डीजीपीच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकारा खाला चलताली. सध्या गृह खातें सकयल स्वतंत्र खातें तयार केलां. पंचायती राज्य कायद्यातूय कांय म्हत्वाच्यो दुरुस्त्यो कॅबिनेटांत पास. सिंगल ड्वेलिंग घराच्या दुरुस्तीची परमिशनां पंचायत बसकेंत घालिनासतना परवाने दिवपाचो अधिकार सेक्रेटरीक दिवपाची दुरुस्ती. बांदकाम परवानो अर्ज 30 दिसां जाग्यार आतां 15 दिसां भितर तडीक लावचे पडटले. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटीचे अर्ज 45 दिसां बदला आतां 15 दिसांनी तडीक लावचे पडटले. ट्रेड लायसन अर्ज 15 दिसां बदला आतां 7 दिसां भितर निकालांत काडचे पडटले. पंचायत वाठारांत परवान्या शिवार धंदो केल्यार तो जागो सील करपाचो पंचायतीक अधिकार दिवपी नवीन कलम कायद्यांत घाला. दर्यादेगे वाठारांत लोकांची न्हीद पेड्यार जाता. लावड म्युझिकान रातचो धुसघोस घालपाचो प्रकार बिनधास्त चलता. हायकोर्टाची ऑर्द. खात्याचे नेम धड्यार मारून सावंड पोल्युशन चल्ला म्हूण विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान प्रश्न काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांक एक्शन घेवंक लायता. Because of fear and anxiety due to noise pollution in the coastal belt, particularly in Vagator and Kalangud, with loud music from hotels, restaurants and clubs till midnight and post-midnight at some locations. The people are frustrated by filing complaints after complaints every day. This is in open defiance to the directives of the High Court and regulations of the Goa State Pollution Control Board. The Honourable Minister may issue strict instructions to the police for enforcement and go for enhanced action. It's because the people of Vagator are facing sleepless nights. Despite the High Court crackdown on noise, residents allege blatant defiance of the court's order. There are places that are openly advertising parties beginning at 10 p.m. when the Supreme Court of India are clear that no music can be played in any non-soundproof place after 10 p.m. Noise pollution readings on 2nd August, 1 a.m. Titli, 100 dB. 1:50 a.m. Club Noah, 115 dB. 1:20 Raith, 98 dB. 1:30 Cafe CO2, 125 dB. Salute Dynamo, 102 dB. Dyers is 130 dB. Speaker sir, Honorable Chief Minister, हे आज पेपराचे मेन इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता तेणी जे सांगला पळय न्ही होम डिपार्टमेंटाक सांगता ऑलरेडी तेचेर एक्शन घे म्हणून अशा पद्दतीन प्रत्येकाक संवय जाल्ली पेपर हाडून दाखयता परत एकदा दिवपाक लायता रिपीटेडली जाता हेजे सारखे एक्शन घेवपाक जाय ना. पोरण्या गोंयच्या कथीत बेकायदेशीर बंगल्यार सरकार कारवाय करतलो काय ना म्हणून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान इशू काडलो. आर्किओलॉजी खात्यान भलत्याच खात्याचो प्रश्न म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसायची विरोधकांक परती जाप. त्या बंगल्याचो इशू खंय कोर्टात. विरोधकांनी सभापती मुखार वचून बोळ घाल्ल्यान कामकाज तहकूब. Since the Old Goa Church is designated as the World Heritage Site under UNESCO, whether the government has taken any precaution to safeguard the same? Under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and the Goa Circle, जे monuments आमकां थंय आसात ते one is Basilica of Bom Jesus, दुसरी आसा ती Saint Cathedral, तिसरी आसा ती Church and Convent of Saint Francis of Assisi, Church of Saint Augustine, चौथे, आणि पाचवे आसा ते Church of Lady of Rosary, सिक्स्थ आसा ते Chapel of Saint Catherine, आणि सेवेंथ आसा ते Chapel of Saint Cajetan. There are 21 centrally protected monument sites of natural importance under the ASI in Goa. म्हणूनच तुम्ही दुसरा प्रश्न विचारलो तो म्हाका की मास्टर प्लॅन खंय आसा काय म्हणून. मास्टर प्लॅन सून हे करतलो जर जाय देर वेर अ रिक्वेस्ट विच हॅड कम आणि आम्ही तो रिक्वेस्ट आसा तो हांचे कडेन धाडिल्लो कोण आमचे ASI आणि ASI परत आमकां बरयल्ले
की आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे TCP डिपार्टमेंट आसा ताजेर चर्चाय जाल्ली आसा फाटल्या खुबश्या सेशनांनी आता ह्या सेशनान चर्चा जाल्ली आसा की ताच्या आजूबाजूच्या परिसरां भितर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन येवचे न्ही आनीक हे सगळे काम आमी म्हणजे कोणाकय खंय त्या म्हणजे युनेस्को हेरिटेज सायट आसा तातूंत भितर कोणाचे इंटरफियरन्स जावचे न्हू म्हणून स्पीकर सर आयज तातूंत भितर कायदे हे सगळे केल्ले आसा बट इट डज नॉट कम डायरेक्टली अंडर दी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी तो मास्टर प्लॅन आसा आमी तो जो करपी आसात स्पीकर सर तो TCP डिपार्टमेंटा कडेन आमी फॉलोअप करतात एकदम जो विषय आसा तो TCP कडेन तुम्ही घास घासलेलाच आसा जे विषय डिस्कस जाल्ले आसात जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात बट माय डिपार्टमेंट इज नॉट कन्सर्न अबाउट दिस it is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure? आप आणि काँग्रेसीच्या राज्यांनी लायट गोंया परस म्हारग गोंयची लायटीची बिलां वाडल्यात म्हूण विरोधकांक वीज खात्याची जाप मिटरांनी एक्सेबिलिटी ना म्हूण एकूण 40,000 लोकांक मिटरांची सुवात खंय बदलूंक लायला मंत्री म्हणटा मिटर रडाराक मिटरांचे रिडींग काडटना कास्तीक जावंक जायना स्मार्ट मिटरांक खंय ज्युनियर फ्री रिंट And that's because of this smart meter pad hai, these have been used in जे metro cities आहे. It is successful day. जो 890 कोटीचा जो टेंडर हा तितूमध्ये फक्त 70 कोटी is from central government, 820 crores is from the state government. You will recover, it will start in 93 months. सारखे almost 8 years. On an average 110 odd crores if you look at 890 crores. So हो एडिशनल बर्डन एक गोंयकाराचेर कितलो जातलो म्हयन्या प्रमाणे जाय तेन्ना आमी गिरेस्त लोक म्हणून सरकार याद करता इलेक्शन जेन्ना लागीं येता तेन्ना इतले युनिट फ्री म्हणटा तेन्ना कित्याक याद जायना आमकां स्पीकर सर आमी इतले गिरेस्त म्हणून तेन्ना तुका गरीबाच्या कानान घालून तुमकां मतां जाय हे कोत सादें जर कोत काडून गेलो जाल्यार हे स्पीकर सर तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान अंडर RDSS स्किमीच्या अंडर आयिल्लो प्रोजेक्ट पण तो 5.5 मेळटा म्हणटा बरें ही स्कीम तांणी अप्रूव केल्या आनी इट इज नॉट इन गोवा इट इज ऑल ओव्हर इंडिया जो रेट 200 ते 300 आमचो रेट आसा 370 तांचो रेट आसा ₹7.75 पंजाबाक ऑपोजिशना सुद्दां आमी 104 105 कोटीची कामां केल्या हांवें एश्युरन्स ह्या सभागृहाक कितले दिले 60 कोटी तुज्या हातूंतूच जवळ जवळ 110 कोटी जाला तुज्या हातूंत 110 कोटी जाला कारण तांचे बिलांतल्यान हे वाशील जाता जेन्ना रेट्स वाडटा तेन्नाच तांचो प्रॉब्लेम येता आमी रेट कसो वाडोवचो पडटा आमकां JRC आमकां सांगता अमकें जें गॅप आसा तें भर We are getting a separate grant for the smart meter and for the infrastructure they are giving the without interest they are giving the loan for the state government. भलायकी खात्यान काडिल्ल्या 100 नर्सींच्या पोस्टाच्या मुलाखतीक काल गर्दी सकाळी 6 वरां सावन भुरग्यांची गर्दी 3 ते 4 हजार लायनीक कला अकादमी मेरेन खंय लायन पाविल्ली कंत्राटी पद्दतीन पोस्ट भरपाचे आप म्हणटा इंटरव्ह्यूक आयिल्ल्या भुरग्यांचे हाल सकाळी आम्ही शिरोडेच्यान येयला 3 जाणां बाकीची बिचोली एरिया थोडी तीस कुसगांव आणि रजिस्ट्रेशन बी करचें पडटलें म्हणून कोणी सांगू ना कोणाक काय सांगू ना सो आमी येवन हांगा लायनी जाला आतां रजिस्ट्रेशन आसा आतां बोवाळ जाला तुमकां रजिस्टर केल्या उपरांत इंटरव्यू ना खबर म्हणून सिस्टमाचें तुमी तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आशिल्लें न्हू पयलीं तरी एटलीस्ट सांगपाचें आसलें आतां येवन लायनीक रावन आमकां टोकन दिला बट तो आतां कितें युजाचो आतां टोकन दिला तुजो 200 मी कितल्या आयिल्ली आमी सकाळी 8:30 8:30 येवन 200 म्हणजे फाटल्यान कितलो आसतलो नंबर पळोवया कशें आसतलें आमकां सांगूच ना अबावट रजिस्ट्रेशन हांगा तुमी कोणाकूय विचारा कोणाक कांयच खबर ना आतां सांगता रजिस्ट्रेशन करपाक जाय म्हणून 7 बजे शुरू केलं आमचं काणकोण दवर तुम्ही काणकोणच्यान मडगांव दवर ना 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 आम्ही कोणाच्या कोणाच्या नाही तुमचे भुरगे आसा
तुम्ही खंयच्यान आयले? आमी फोंडा. पूण हांव म्हणटा कितें जितली ही भुरगीं आतां बाबडे शिकलेली हांगा रस्त्यार तळमळप म्हणल्यार कितें म्हाका सांग. तूं सेक्युरिटी दवर, तांकां टायमार हें दवर, तांची लायन दवर, सारकें दवर. थंय फटाफट भितर घे, तुजी इंटरव्यू कितें घेवपाची आहा ती घे आनी कितें तरी कर न्ही. की भुरगीं तळमळटा, तुमी वयर रावन पळयता, मजा पळयता, हें कितें रे? 5,000 सुमार वयर. 100 पोस्ट कितले पोस्ट आसात ते? एम्प्लॉयमेंट कमी आसा म्हणून ते जॉबाक लोक अप्लाय करतात. एक दिसता ह्याच गोष्टीचे की आता आमी थोड्या कॅन्डिडेटांकडे उलयताले, मागीर लायनींग रावले. आज परिस्थिती अशी गो रस्तो आहे, तुमी ह्यो गाडयो कशो भुरगे हाल करता ते पळयला. चली भुरगीं काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंत बिचोले साकेत खंय म्हणजे असो खंयचोच एक जागो असो ना ज्या जाग्या वयल्यान हांगा भुरग्यांक आयिल्ली आसा. 100 कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट पर्मनंटूय न्ही, 100 कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट कमीत कमी 4,000 चली भुरगीं ओन्ली फ्रॉम द जो वो नर्सिंग सॅक्टरांतले. म्हणजे गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंटाचो स्टेटस म्हाका दिसता आज आमकां कळटा. हांव आनी श्रीकृष्ण बाबा आमी आम आदमी पार्टी तर्फे आमी तांकां वचून मेळूनय आयले, डायरेक्टराक मेळूनय आयले आनी दे आर ऑल्सो सरप्रायज की इतले 100 कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्टांक इतलीं भुरगीं आयला म्हणून. विधानसभेचे अधिवेशन सोंपता तशें कॅबिनेट रिशफलाचे परतवारे मंत्रिमंडळ फेरबदलावेचे रोखडेच जातलो. निर्णय रोखडोच जातलो म्हण बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक मिडिया कडेन उलयलो. निर्णय जातलोच, मात तो केन्ना घेवप तो अधिकार खंय मुख्यमंत्र्याचो, दामूची मिडियाक जाप. ऑलमोस्ट असेंब्ली लास्ट वीक चालू आसा, थोडे दीस उरले. सो केन्ना म्हळ्यार जावंक शकता? तो विषय मुख्यमंत्री ताचेर योग्य निर्णय घेतलो. येवनी मरे चवथ चवथी पयलीं जातली काय चवथ जावन हो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. पण ते टायमेन अगेन आमकां एक शब्द म्हटलेलो आसा, जातलेंच. हय, सो जातलेंच तें आतां हरीश आतां ह्या दिसांनी आयकलां आमी स्पेक्युलेशन म्हणा आयकलां म्हणटा. सो तुमच्या हितूंतल्यान सांगा कितें मातशें. हो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय जो आसा पार्टीकूय कॉन्फिडन्सान घेता आमी. कॉन्फिडन्सान जातलें. अजुनूय तूं जातलेंच म्हणटा. फाटल्या वेळाचेर जातलें म्हटलें तें जातलें असो म्हणटा न्हू तूं, म्हणजे बेगीन आसा. चड हॅप्पी दिसता तुमी ह्या विशयाचेर? जातलें, रोखडें जातलें. ते मुख्यमंत्री करतले, कारण तो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो आनी पक्षाच्या संघटनेच्या संदर्भात जें कितें आसा तें म्हाका विचार. बुलेटिन इतलेच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.